पिळगांव सारमानस वाठारात मंगळारा राती कडेन फेरी धक्क्यार वॅगनर गाडी उदकांत गेल्ल्यान एका 29 वर्सां पिरायेच्या यतीन मयेकार हो तरणाटो आगताक खलास जालो। ह्या घडणुकेंत गाडयेंत बशिल्ल्या बायलेन आपल्या भुरग्या सयत गाडयेंतल्यान उडी मारून जीव वाटायलो। पळयात पुराय बातमी। मंगळारा राती कडेन पिळगांव सारमानस वाठारात एक दुखेस्त घडणूक घडली। यतीन मयेकार मयेच्यान करमळी रेल्वे स्टेशनाचेर मुंबयच्या एका कुटुंबाक सोडपाक वताना सारमानस फेरी पॉइंटाचेर पावतकच ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो नियंत्रण सुटलो आनी गाडी सरळ मांडवी न्हंयत बुडली। गाडी न्हंयत वचचे पयलीं पर्यटक बायलेन गाडयेचें दार उगडलें आनी आपल्या पुता सयत उडी मारली। लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ही गाडी सुमार 1 वर उदकांत पडून आशिल्ली। उजो पालोवपी दळाचे जवान लेगीत घडणूक थळार पावले। जाल्यार थळावो अनिल नायक हाणें दिल्ले म्हायती प्रमाण सारमानस हांगचे फेरीबोट रॅम्प आनी रस्तो खूब धोक्याचो आशिल्ल्यान ह्या रस्त्यार जायते अपघात जातात। साबार कागाळी करून लेगीत कसलीच हालचाली जावंक ना। असल्यो घडणुको आडावपा खातीर हो रॅम्प जाता तितले बेगीन दुरुस्त करचो, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणें। काही लोकल लोकांनी तांकां काडले आनी सेफ केली। हेच्या पयलीं हांवें अशें कितलेच फावटी अपील केला आनी कितलेच फावटी अशें गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल धाडलेले की हो जो रोड आसा तो सारको नॅरो आसा आनी हांगा ब्रेक फेल जाल्यार ते खंयचेच गाडयेचे अशी सेफ्टी अशी नासलेली आनी हेच्या पयलीं आनी एकदां हांगासर अशेंच बुडोवन हे जाल्यार गाडी तशीच वचोन त्या खातीर परत परत आमी गव्हर्मेंटा कडेन अपील करताले की हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हो सारमानशें सुदरपाक अत्यंत गरजेचें आसा। हे परत परत इन्सिडेंट अशें घडत रावतले आनी हे घडोवंक जायना म्हणून ह्या लोकांची पब्लिकेची सेफ्टी म्हणून हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर असो ब्रॉड मातसो रोड करून जावं गव्हर्मेंटान जातीन लक्ष घालून आनी जाता तितले बेगीन R&D मिनिस्टर जो सुभाष फडणवीस आसा ताका हांव अपील करता आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंताक हांव परत एकदां अपील करता की हे कितलीशीच वर्सां जाली हेका आमी फॉलोअप घेताले आनी हेजेर कोणाचें लक्ष ना। हे सीएमान आमच्या जातीन लक्ष घालून ह्या लोकांचे हे जीव वाचोवचे जाल्यार हे अशे प्रॉब्लेम जायत रावतले सारमानशे आनी सारमानशे वयली ही सेफ्टी अशी कांयच ना अशी जाल्यार म्हाका दिसता। कित्याक खातीर हांगासर परत परत हे इन्सिडेंट घडत रावले जाल्यार आयज लोकांची पब्लीक सेफ्टी अशी ही उरलीच ना आनी आयज वायट दिसता खरें मनाक सांगपाक की एक बरो भुरगो आमचो हांगासरलो धबधब्या वयलो आमचो आमी नो बऱ्या पैकी जाणा ताका पूण आयज तो आयज दुर्दैवी तेजो आयज अंत जालो। वायट दिसता सांगपा खातीर कित्याक खातीर गव्हर्मेंटा कडेन इतले डेव्हलपमेंटाचे गव्हर्मेंट फाटीं फुडें पळयना पूण आयज सारमानशे गांवान आनी सारमानशेर वाड्यार हो असो बिजी आसता हांगासून अशें हे पब्लीक इतली आसता सकाळची सांजची रातची तांकां सेफ्टी हांगा कांयच ना। जातीन लक्ष घालून गव्हर्मेंटान हे इन्सिडेंट आनी इन फ्युचरान अशें घडचें ना आनी कोणाचें लायफ लॉस जावचें ना अशें हांव सीएमा कडेन मागता आनी R&D मिनिस्टरा कडेन मागता आनी जाता तितले बेगीन हांगासर एक्शन घेवची अशी हांव तांकां विनंती करता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।